नमस्कार सगळ्या पत्रकार बंधू इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तसेच प्रिंट मिडिया हांचे स्वागत करता आसतनाच आयज हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे हांगासर जी मिनी सॅटेलायट टाउनशीप ही जी कॉलनी आहा हितून सादारणशी 150 सुमार घरां आसा आनी सगळ्याहून व्हडली गोश्ट म्हणजे आमदार नीलकंठ हळर्णकाराचें हांगासर प्रायमरी स्कूल आनी हायर सेकंडरी आसा आनी डेली हे स्कूल आसलेल्या कारणान ह्या रस्त्यार आनी हे वाटेर भुरग्यांची वर्दळ आसता इस्कॉलाक येताना इस्कॉलाक वयताना. आतां प्रश्न आहा हे सगळ्यांनी उलयलात तुमकां की विधानसभेन CMान सांगले एश्युरन्स दिल्ले सगळें जाल्लें. म्हजे कडेन रिकॉर्ड आहा विधानसभेन CMान सांगले उपरांत जो JE आहा किंवा AE आहा हायवेचो हांच्यांनी सगळो एस्टिमेट केलो जे सर्वीस रोड आहा त्या पोताकसून ते मेरेन आनी ते सायडीकसून तो ते सायडीक सगळ्याक सर्वीस रोड जे आहा हांचो एस्टिमेट केलो सादारणसो 2,99,00,000 रुपया. आनी ही फायल जी आहा ही गेल्या जुलयान 1 जुलय ह्या दिसा एडमिनिस्ट्रेटर एप्रुवलाक लागून एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन सबमीट केली. आयज जुलय जावन 2 जुलय वर्स जावन गेले. हे रविवासी जे आहा हे सातत्यान फॉलो करीत आसले तरी आसतना तांकां कसलोच रिस्पॉन्स ना. हांगासर आमदाराचे इस्कूल आसून आसले सुद्दां जाल्यार ते आमदाराक इस्कॉलाच्या भुरग्यांचे पडलेले ना की फाल्यां कितेंय वांकडे तिकडे जालें अपघात घडलो कितेंय घडलो हे ताका पडलेले ना म्हटल्यार मिनी सॅटेलायटान रावपी जे लोक आहा हेंचेय ताका पडलेले ना. हो जो सर्वीस रोड आहा हो आडोवन म्हाजो थेट आरोप आहा आमदाराचेर हो जो आडोवन दवरलेलो आहा एक्झिक्युटीव इंजिनियराच्या ऑफिसान हो खास करून आमदारान हाडून दवरलेलो आहा. आनी हेचें कारण म्हटल्यार त्या बाजूकसून हांव तुमकां व्हरोन दाखयता. त्या बाजूकसून नीलकंठ हळर्णकर आमदाराचो पेट्रोल पंप येता आनी सर्वीस रोड जो आहा हो तेज्या जागेनसून वयता. तो मे बी सरकारान एक्वायर केल्लो आसतलो. आनी इतलेंच न्हू की तेज्या जागेनसून वयता इतलेंच न्हू फाल्यां जर थंयसून सर्वीस रोड गेलो जाल्यार मेटल क्रॅश बॅरियर म्हणून हायवे आनी सर्वीस रोड हेंच्या मदीं एक पार्टिशन घालता आनी तें पार्टिशन जर घातलें जाल्यार हेजे पेट्रोलाक येतलो कोण. हो सगळ्याहून व्हडलो इश्यू आहा जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसलो. म्हाका दिसता PWD मिनिस्टरान आनी मुख्यमंत्र्यान त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियराचेर एक्शन घेवपाची गरज आहा. कारण फायल इतली तूं वर्सभर दामून दवरताय कशी. आनी जेन्ना खास करून ते सांगतात तशें मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्ले म्हणजे मुख्यमंत्र्याक मात्तूय व्हॅल्यू ना. सो हेका लागून त्या जो कोण एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हाका नांव खबर ना ह्या भागाक जो हायवे भागाक जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा जेणे वर्सभर फायल एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाच्या नांवान आपल्या टेबलापणाक घालून दवरली किंवा खुर्चेपणाक घालून दवरली हेजेर खरें म्हणशें जाल्यार एक्शन घेवपाची गरज आहा. आनी हो जो आमदार स्वताचो डेव्हलपमेंट करपी आमदार लोकांक वेटीस धरूं नाका. जे सर्वीस रोड आयज आमी गोंयभर पळयता आमी देशभर भोंवता गोंयभरूच पळयता आमी सगळे कडेन सर्वीस रोड जाल्लो आहा. उणो 3.5-4 मिटर हो सर्वीस रोड जावपाक जाय. तुमी पळयलां आसतलें थंय येताना सर्वीस रोड आपल्या पेट्रोल पंपाक कट ऑफ करपाक लागून तेणी कितें आसना. तुमी जर पळयशात जाल्यार थंयसून जो तो सर्वीस रोड येता हाय कॅफेच्या थंयसून भायर गाडी काडटना केन्नाय अपघात जावपाक शकता. कारण तेंच्यांनी तोंडार सारको सायनबोर्ड घातलेलो आहा. सायनबोर्ड घालपाची कांय गरज नासली. सायनबोर्ड इतल्याकूच लागून घातला की नीलकंठ हळर्णकाराच्या जाग्यांसून पेट्रोल पंपाच्या हो सर्वीस रोड वचोंक फावना. लोकांक हें सगळें कळटा ताका लागून हांव खास करून PWD मिनिस्टरा कडेन आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी मागता. हे लोक जे हांगासर जमलेले आहा हे कितें अनपड लोक ना सुशिक्षीत लोक आहात. हे जे हांगासर जमलेले आहात पळय तेंचे म्हणणें आयज तेंच्यांनी सांगलें तेंचें म्हणणें आयकून घेयात. तांकां वेटीस धर नाका. नीलकंठ हळर्णकाराचे स्कूल जरी आसले थंयसर जाल्यार ते रविवासी आहात. हावजींग बोर्ड हो नीलकंठ हळर्णकाराचो एकल्याचो न्हू. हे सगळे रविवासांचो हावजींग बोर्ड हो मिनी सॅटेलायट कॉलनी. तो ताका लागून सरकारान हेजेर योग्य तो निर्णय घेवचो आनी बेगींतल्या बेगीन जी फायल त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरान खंय दामून दवरलेली आहा पळय ती चालीक लावची आनी हो बेगींतल्या बेगीन टेंडर करून हो सर्वीस रोड करचो इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां थंय कोलवाळे पंचायतीचो आयज म्हाका अशें दिसता की सरपंच जाला पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडले. हांवें पंचायतीन एक लेटर केल्लेलें आहा PWD
की आमचे कोलवाळेन कितले सर्वीस रोड तुम्ही केले, कितले पेंडींग आसा, सर्वीस रोडाक कितले लायटी घातले आनी तांकां कितली कनेक्शनां दिल्या तेची म्हाका तुमी सगळी डिटेल्स दिवची म्हणा. आयच्या डेटीन पळोवशात जाल्यार ती सर्वीस रोडाक खांबे घातल्या, तांकां कनेक्शनां दिल्या, ती चालू आसा काय ना ती खबर ना. काय फाल्यां ते लोक चलता ते शॉक येवन मेले जाल्यार तेजी जबाबदारी ह्या सरकाराक पडलेली ना. हांव सरकाराच्या हेतून वतना पूण स्थानीक जो आमदार आहा तेणी मातशी तरी युनिवर्सिटी घेवची गरज आहा. कारण तेजेच लोक कोलवाचे, तेजेच लोक हे हावजींग बोर्डार रावतात ते तेजेच लोक. हांव मागता की हे जे हावजींग बोर्डाचे लोक आज भायर सरले कित्याक सरले, जेन्ना आपले खंय तरी दूख लागता, आपले खंय तरी भुरगे आपले येता वयता, जावं आपले आमी खंय तरी रातचे येता वयता खंय करतले जाल्यार तांकां ना आयज एम्बुलन्स हाडटले जाल्यार सर्वीस रोड ना हांगासून लोक तळमळटा, सकयलसून येयले जाल्यार परत हायवेन कशे येतले, अशें टर्न मारून येवचें पडटा. लायटी ना, जे खांबे घातले ते अशें बॅन जाल्यार तुमी जाल्यार मिडियान पळोवचें पडटा. सर्वीस रोडाक ज्या ज्या जाग्यार जे खांबे घातले न्हू ते अशें बॅन जावना. कोणाचे तकलेर पडत, कोणाचेर कितें पडत तें खबर ना. पूण म्हान दिसता एक सरपंच म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन हेंचे जी कितें आहा प्रॉब्लम ती सॉल्व करची. जे सर्वीस रोडाक जी लायट घातले खांबे ते आज पावसान पडपाक पावले, ते फुडें कितें ना जाता सरकारान तेजेर दखल घेवन बेगींतल्या बेगीन करचे. आनी जे कनेक्शनां तांकां दिल्ले ना, तेंची वायरी अशे भायर सरलेली आहा, तांकां चालू आहा ना चालू आहा ते खबर ना. फाल्यां कितें जालें जाल्यार परत आसले थंय आमच्या लोकांचेर घालतले, पंचायती बोट करतले की पंचायतीन कांय एक्शन घेवंक ना. पूण हांव मागता की मिडियाच्या थ्रू सरकारान हे नोंद करची आनी ह्या स्थानीक जो आमदार आहा निलकंठ हळर्णकारान तेणी मातशी तरी युनिवर्सिटी घेवची, कितें एज अ मिनिस्टर म्हणून. आनी तेणी एक कॅबिनेट मंत्री तो तेणी ते हे घेवचे आनी तेणी बेगींतल्या बेगीन लोकांची जी समस्या आहा ती बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करची. देव बरें करूं म्हणटा. आता ह्या लोकांनी सांगितलेलं आहे ते ॲक्च्युली वास्तव आहे. कारण काय म्हणजे इथे आम्हाला गरज आहे. इथे रस्ता इथे यायला नसल्यामुळे खूप गैरसोय होती, सगळ्या ग्रामस्थांची पण होते आणि इथे शाळा पण आहे. शाळेतल्या मुलांना पण रस्ता क्रॉस करताना खूप डिफिकल्टी होती. आणि जनरली जिथे जिथे हायवे गेलेले आहेत, हे जे रस्त्याचं रुंदीकरण झालेलं आहे तिथे गरजेनुसार सगळीकडे सर्व्हिस रोड दोन्ही साईडला दिलेले आहे. इथे ती प्रोव्हिजन पण आहे, तरी पण का इतका उशीर होतो कळत नाही. तो झाला पाहिजे लवकर. आणि ह्या लोकांना जे काय समस्यांना फेस करावं लागतं किंवा त्यांना ज्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं ते जरा कमी होईल. आणि लवकरात लवकर त्यांनी सरकारने किंवा जे कोण संबंधित लोक असतील त्यांनी याच्यावर विचार करून लवकरात लवकर हा रस्ता सुरू करावा. हा जो कुठे अडकलेला असेल काम ते लवकरात लवकर मार्गी लावावा आणि लोकांना त्याचा फायदा मिळतो. किंवा ट्रक येतात कितेंय जावं शकता. तेन्ना सरकारान हो आमचो जो सर्वीस आता फ्लायओवर सर्वीस रोड केलो म्हणून हे क्रॉसींग थांबचें ना. क्रॉसींग करचें एक्चुअली हांगा खरो म्हणल्यार अंडरपासूच जाय. ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस तुमचो हो ऑलरेडी करपाक घेतला. अजून 1.5 वर्स जालें, अजून कांयच हालचाल ना. लोक आपले रिस्काचेर हायवे क्रॉस करता, भुरगींय क्रॉस करतात आनी हांगा शक्यता आहा की एखाद्या वेळ ही पळय बाबडी पळय क्रॉस करता ती तरी काडया. आतां रिकॉर्डिंग काड बरें. क्रॉस करतात कितें हालत जाता ती पळय. क्रॉस तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.